मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो एकलो मोगाचो इश्ट, ताचें नांव विन्सेंट म्हणून, तो भारी फेमस जाला गांवांत. हर एकलोय ताचे प्रॉडक्ट्स खाणयल्ले, ताची उत्पत्ती करता, उत्पन्नां खाणयल्ले, ते भारी संतोष पडटा विन्सीच्यो. विन्सी इडली, इडली विन्सी विन्सीच्यो इडली, इडली विन्सी म्हण ताका नांव. देखून विन्सी इडली ताणो इडल्यो करता तो, तो शेयो करता, तो आपां करता, तो परोटा करता आनी तो चापाती अशें करता. ताका ह्यो वस्तू म्हळ्यार इडली, आपां आनी शेयो, परोटा म्हळ्यार आनी चापाती म्हळ्यार पंचा प्राणां ताका, पांच प्राण. ताचे थंय कठीण आशा आसा ह्यो वस्तू करणाऱ्या लोकां दिचे म्हणून. मस्त जाणांक केल्यात. मिशिनां आप गरज पडल्यार मात इल्लीं मिशिनां म्हण घाल्यात. मिशिनां मात ते मळूंक मात्र. सगळ्यो वस्तू हातांनी करतात. हातांनी केल्यार बऱ्यो म्हणून. मिशिनाच्या बदला हातांनी केल्यार म्हूण. आनी हातांनी करून त्या उज्यार कायलीर भाजून आनी लोकांक दितात. आनी भारी बरें करून येयला. तो हांगा हें बिझनस सुरू करच्या पयलें तो आयिल्लो आनी ह्यो ल्हानशी एक रिक्षा, भाड्याची रिक्षा ताच्या डिरेक्शनांतली भाड्याची एकल्याची रिक्षा करून ताका भाड्यान दिवन वो भाड्याक रिक्षा मान आनी ताका पेट्रोल घाल आनी इतलेशे उरोवन तो वयर आयलो. पूण ताची आशा रिक्षा सोडची न्ही. म्हाका देवान दिल्लें थालेंत तेगलेंत, तें थालेंत देवान दिल्लें तें रिक्षा सोडूंक न्ही. भागार आमच्या घरा व्हडली माय बऱ्यो इडली, व्हडली माय बरी आपां, शेव करतेली. तशेंच म्हजी माय बरी आपां, म्हजी माय तशें शेव करतेली, म्हजी माय तशें आपां करतेली. म्हाकाय तशें थोडी आपां करचें म्हण ताका मस्त आशा आसली. देखून हांवें इडल्यो करचे, हांवें आपां करचें, हांवें इकचे म्हणून आसली. आशा आसली ताका. आनी ती आशा ताच्या आत्म्याक, ताच्या अंतर्मळ्यांनी दरकणयल्ली. थोडे भुरगे शिकतात, लेक्कां करता, बरें करतात. ती लेक्कां करची, 100 करची आशा तांच्या अंतर्मळ्यांनी दरकणयता. तशेंच मोगाच्यानो आमी थोड्या भुरग्यांक आशा नासल्यार ताचे तें टॅलंट आसा गी पळयता लेक्कां करचीं, या सायन्स शिकचें, या इंग्लिशान मुखार येवचें. खंय एक ताका आशा आसा जाल्यार ती आशा आमी कितें करता म्हळ्यार ताची आशा ती ताच्या अंतर्मळ्यांनी घालूंक पळयता हांव. हे फावटीन ती आशा ताच्या अंतर्मळ्यांनी बसली जाल्यार तो इतलो बरो शिकता गी आनी तसो वयर येता गी ताच्यार न्ही भारी बरे मार्क काडटा तो. देखून ह्या विन्सीक ह्या इडलीक चापां करची ती आशा ताच्या अंतर्मळ्यांनी दरकणयला. आनी बेगीनच ताच्यो इडल्यो करता आनी 2 जण नाल्यार ते 1 जाले, 4 जाले अशें कामाच्या घालता बारी डिमांड चड जालो. कित्याक क्वॉलिटी बरी, रूच चड, बऱ्या तरान करता तो म्हणून. देखून सगळे इडल्यो व्हरूंक, आपां व्हरूंक, शेव व्हरूंक, परोटा व्हरूंक, चापाती व्हरूंक ते येतात. आनी ते बऱ्यो करून करतात. आतां कितले जण वाडल्यात कोलो डिमांडा म्हण. तो फामाद जाला. देखून ही ताची एकच वाट संतृप्तेची. एवेन्यू ऑफ फुलफिलमेंट. धिस इज द ओन्ली एवेन्यू ऑफ माय फुलफिलमेंट म्हणटा तो. धिस इज द ओन्ली एवेन्यू ऑफ माय फुलफिलमेंट. एकच वाट म्हाका संतृप्ती मेळची ह्या संवसारान म्हणटा. जीव आसता म्हणसर करता म्हणटा तो. ताचो सगळो जीव तातूंत घालता तो. तशेंच हांवें एक पळयल्लें आवय बापायची साकरी करच्यांत आपलो ज्यूत घाल्लो मनीस एकलो आसा. ताचें नांव प्रमोद म्हणून. तो मेकॅनिकल इंजिनियर आनी तो 24 इयर्स कोण्णां तो दुबायंत भारी व्हडल्या कंपनींत व्हडलो इंजिनियर जावन बरो सांबाळा काम करतलो. आनी आवय बापायचो मस्त सांगात रावतलो. आवय बापायक थंयच व्हरून दवरिल्लें ताणें. बापूय थंयच काम करनासलो. आवय थंयच काम करनासली. मागीर ती रिटायर जावन घरा आसली. आच्यात विजार आसली ती. आनी तो बरो करून पळयतालो. अचानक एक दीस आवयक कॅन्सर आसा. तें 3rd स्टेज कॅन्सर. मातशें कश्ट म्हणून वखद लागता पळय वो कामाक रिजायन केलें त्या सांबाळाच्या कामाक. आवयक आनी बापायक काडून तो हांगा गांवाक येयलो. ताचें घर आहलें हांगा. तांच्या मालगड्यान घर आहलें, बरें घर. बापूय बऱ्या कामार शिकपी, बऱ्या कामार रावलो. व्हडलें घर आहलें. त्या घरांत ही फाटीं आयलीं आनी चेडक्यांनी व्हडलें घर बांदलें हांगा. आनी ते येवन पळयतना ताणें त्या आवयचे पिड्या खातीर ताणें कवली सेवा तिची केली म्हण ना. हर एक दिसा मम्मीक धाकट्या राणाचो हली वखदां दिल्यांत, ह्यो 2 गुळयो उण्यो केल्यात, दुसऱ्यो नव्यो 2 गुळयो घाल्यात, ही थेरपी दिली हा म्हणून म्हाका हर एक दिसा म्हाका आनी फादर सिप्रियानाक हर एक दिसा ताची मॅसेज. 4 वर्सां ती आवय कांय व्हडली कोण ना. 4 वर्सांय ती म्हाका ताची मॅसेज. हो एक विचित्र मोग म्हणून पळयला आवय बापायचो. आनी ताच्या उपरांत ती सरल्या उपरांत थोड्या बापायची साकरी, बापायक स्ट्रोक जालो. बापायची साकरी तशीच कसली केली म्हण ना ताणें.
आनी तांच्यो दोगांयची साकरी केली. हांवें अशीच साकरी भुरग्यांनी केल्ली जाल्यार आवय बापायची आज कितलीं दुकां मालगड्यांची तीं मतयां धनीक पडटी ना जालीं. कितलीं जाणां आवय बापाय भुरग्यांनी तांकां पळयनासतना दोळ्यांच्या दुकांनी तोंड दितात. उदक नाका तांकां दोळ्यांच्या दुकांनी तोंड दितात. तितलीं रडटात आमी गेल्यार सांगून. एका भुरग्यांक व्हडले शिकाप दिवन तांचो मोग करून ह्या अंतर भायल्या गांवांत वचून युरोपांत, अमेरिकांत आनी ऑस्ट्रेलिया व्हडल्या गांवांनी भुरगीं आसात. एका कामाचें भुरगें करून दिवन एका इल्लो ताका बरो सांबाळ दिवन म्हज्या आवय बापायक बरें करून पळया आमकां सोडून येवंक जायना व्हडल्या कामार आसा आमकां भुरग्यांक कुटामा देखून आमी पयशे धाडटा तूं एक बऱ्या एका कोणाक पळोवनचें एकल्याक ताची सेवा करतल्याक तांकां दिवन तांच्या मुखार फोंडार व्हरय हांगा बरें कर चलोवन जोगी मोगाच्यान सोडून सोडटात. आवय बापाय कडेन पयशे आहात पळोवन दी म्हणून आमकां पळोवन वचोना. देखून अशी सेवा सगळी पूत कित्याक करनात की म्हणून ताच्या आवयच्या मरणाच्या सर्मसांगल्या वेळार एकल्यान म्हाका विचारलें कित्याक सगळी कित्याक अशें सेवा करनात पाद तुमी सांगलें आमकां काळजा लागलो तुमचो सर्मांव सगळी कित्याक अशो मोग करनात आवय बापायचो कित्याक म्हळ्यार आवय बापायचें मोग तांच्या अंतरमळ्यांनी दणखणें ना. तांच्या अंतरमळ्यांत दणखणें ना. त्या आवय बापायचो मोग जेजून सांगलां सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन देवाचो मोग कर, तुजो मोग कर आनी पेल्याचो मोग कर म्हूण तुज्या आवय बापायचो मोग कर म्हूण तशें केलें जाल्यार इडली विणसी त्यो इडल्यो आनी त्यो परोठा, त्यो शेवयो आनी तांतू पुरा ताचो हापां करतना तो ताच्या सगळ्या अंतरमळांत तो मोग वळटा ताचो. हर एका दिसा हें बरें जाय बरें करचें तो मोगान करता. त्या इडल्यान ताचो मोग आसा, त्या शेयन ताचो मोग आसा, त्या आपांत ताचो मोग आसा, त्या परोठांत ताचो मोग आसा. ताचो मोग त्या वस्तू म्हळ्यार ताका पंचा प्राणा. देखून ह्या प्रमोदाक ताच्या आवयची सेवा करची म्हळ्यार बापायची सेवा म्हणजे ताच्या अंतरमळांत ताचो मोग आसा. थोड्यो सुणो बायतान आयल्यो आवयक आनी ताची भुरगीं करनात मोग पूण ह्यो सुणो अश्यो पळयतात की आमी घरान येताना दिसता न्ही कितलें बरें करून दवरतात. आमकां आपयतात मागा म्हज्या मांय खातीर म्हज्या मांवा खातीर म्हणटात तीं न्हिदोन आसतात बेड्डार पिड्येन आमी मागतना तांकां तीं येवन आजोवन दुकान उडोवन आमच्या वांगडा मागतात आनी आमी येता म्हणून कितली बरी थाराय करतात घरा. देखून जेजू सांगता आयच्या वांजेलांत सगळ्या काळजान, सगळ्या मोगान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सक्तेन तुज्या देवाचो मोग कर. मोगाच्यान मोग म्हणलो शब्द आमी ओवर यूज केला. थोडे फावटी मिसयूज केला, दुरुपयोग केला. हर एकाक आमी मोग म्हणून उलयता. मोग म्हणून उलयता, मोग म्हणटा हांव आनी त्या मोगाच्या नांवान कितल्या जाणांक आमी वायट करता. देखून आमी थोडे फावटी मोग ओवर यूज केला. आस्त बदिकाकय आमी मोग म्हणटा तसो मोग म्हाका असो मोग आस्त बदिकाचो मोग म्हणटा. थोडे फावटी थोड्या संगतींनी मेतेर जाता आमी थोड्या संगतींनी मेतेर जाता आनी त्यो संगती आमी मोग म्हणटा. देखून जेजू म्हणटा थोड्या संगतींक वस्तूंक दुडवाचो मोग आस्तीचो मोग ते म्हणून ओवर यूज करनाकात म्हणटा जेजू. मोगाक हे जेजू अर्थ दिता. आजच्या विरोध समी जेजू पुरातान सोल्ल्यांतले पुरातन तेस्तामेंत आमकां 2 तेस्तामेंत आहात. एक पुरातन तेस्तामेंत एक नवो तेस्तामेंत. एक नवो एकलो पुरातन 2 तेस्तामेंत आहात आमकां. एन्शंट टेस्टामेंट आनी न्यू टेस्टामेंट. आनी तशें पुरातन तेस्तामेंतांतली जेजू 2 संगती 2 विशय तांचे काडटा. 2 श्लोक सांगाता घालूंक पळयता जेजू सांगाता घालता. आनी एक मोगाचो मंदामेंत 2 संगती त्या पुरातन तेस्तामेंतांतावन 2 कडचे 2 संगती काडटा जेजू आनी एक मंदामेंत आमकां दिता. द्वितीनियम 5 श्लोक सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सक्तेन तूं देवाचो मोग कर, तुजो देवाचो मोग कर म्हूण आसा. तशेंच लेवी शास्त्रांत 19 अध्याय 18 श्लोकांत तुजो मोग केल्या बरी पेल्याचोय मोग कर म्हूण आसा. आनी जेजूक तें पयस द्वितीनियम खंय आनी लेवी शास्त्र खंय विंगड आसा. पयस आसा. जेजू दोनीय समजल्लो जेजू ते दोनीय सांगाता घालून आमकां नवो मंदामेंत दिता. देखून तो म्हणटा देवाचो मोग कर, तुजो मोग कर आनी पेल्याचो मोग कर म्हणून. आतां पयलें पळया देवाचो मोग सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सक्तेन देवाचो तुजो मोग कर म्हणून.
वो व्हडलो उपादेस, ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, व्हडलो उपादेस वो. हाचे वर्तुपाचो व्हडलो उपादेस वो. व्हडलो असो उपादेस आमकां देवान दिल्लो असो आसा तो उपादेस. तो पेल्या शिवाय शेजाऱ्याचो मोग करूंक देवाचो मोग केल्ल्या शिवाय, देवाचो मोग तूं केल्या शिवाय तूं शेजाऱ्याचो मोग करूंक जायना, तुजो मोग करूंक जायना. देखून देवाचो मोग पयलीं आसा जें म्हणटा जेजू, देवाचो मोग करचें म्हणटा. हें मागणें देवाचो सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या शक्तीन तुज्या देवाचो मोग कर म्हणलें. तें आमकां पळोवंक मेळटा. आमकां तें तातूं हेब्रू भाशेन ताका शेमा प्रेयर म्हण शेमा, द ग्रेट शेमा प्रेयर. देखून हर एकली भगवंत मनीस, जुदेव धर्माचे ते हर एक दिसा पाळटाले, घडये मागणें म्हणटाले. आनी जुदेव धर्माचे मुख्य अस्मिताय ती जावन आसली शेमा प्रेयर. सगळ्या काळजान जेजूचो देवाचो मोग कर, सगळ्या मनान मोग कर. तें मागणें आपलें तें तांच्या जुदेव धर्माचें अस्मिताय, तुज्या धर्माचें मुख्य संगती, मुख्य लक्षण. हें मागणें आमकां सतपंथ आसले आमकां कशें सतपंथांगी तशें तांचें बावडताची उसारणी तांची ती बावडतान म्हणटाले. बावडताची उसारणी आमची कशी आपणे तशें बावडताचें सतपंथा मागणें तांचें. देव हें मागणें तांकां दिता. जुदेवांच्या चरित्रांत 2 मुख्य गणितां आमी उडासोर मोगाच्यान आमकां कळीत आसा जे जुदेवांतय 2 मुख्य, आमच्या मलगड्या भावांतय 2 मुख्य विशय तांच्या खंयचे गी म्हणून तांच्या धर्मांत 2 मुख्य, एका बायकाक 2 टायरां मुख्य गी, तशें जुदेव धर्मांत 2 संगती मुख्य. ते आमी विसरूं नजो. जेजू थंय तोळ ह्यो 2 मुख्य संगती ताच्या नव्या तेस्तामेंतांत तो उल्लेख करता. ताका ताचे बरोबर ताचें चिंताप दिता. देखून 2 मुख्य गणितां जुदेव परजेक, जुदेव धर्माक 2 मुख्य गणितां म्हळ्यार देवान तांकां दिल्ले 10 उपादेस आनी तांचे मदें करार केलें, हे म्हजे उपादेस आमच्या मदें तुमच्या मदें. समाजीन आमकां येताना रूल यात, मार्गार वेहिकल व्हरतना खंयच्या सायडीन वचचें, फाटी येताना खंयच्या सायडीन येचें, आनी आमी चलोवन येताना खंयच्या सायडीन वचचें, फाटी येताना खंयच्या सायडीन येचें. देखून देवानी 10 उपादेस तांकां दिले. ताचे उपरांत लोक तसो देवाचो जालो, देव तांचो, आनी तांचे मदें एक बांद जालो, तांचे मदें एक करार जालें. 10 उपादेस दिले. दुसरो मुख्य विशय म्हळ्यार देवान तांकां बसयलें, तुमकां मोव आनी दूद आनी मोवळचो गांव हांव तुमकां दिता म्हूण. आनी त्या गांवाक प्रवेश जाताना, त्या गांवाक रिक्त आसतना प्रवेश जाताना देव तांचे लागीं हें मागणें दिता. एक 10 उपादेस दिताना देव म्हणटा हें मागणें म्हणाजें म्हणून. आनी हें मागणें शेमा प्रेयर देव म्हणटा तांकां नव्या बसयल्ल्या गांवा येताना हें उडासुचें आनी सगळ्या काळजान, सगळ्या शक्तीन तुज्या देवाक विसरनाका, तसो मोग कर. तुजो मोग केल्यार बरी पेला. तशें हें मागणें तांकां देव दिता. हें मागणें तांणी मागजयत सगळ्या काळजान देवाचो मोग कर, सगळ्या आत्म्यान देवाचो मोग कर, सगळ्या मनान देवाचो मोग कर, सगळ्या शक्तीन कर म्हूण. हे 10 उपादेस दिताना तांणी म्हणून देवान म्हणलें तुमी म्हणाजें म्हूण तांकां मंदामेन दिलो. आनी बसयल्या गांवा प्रवेश जाताना थंय देवा सगळ्या परजेक 20 लाख लोकांक हें मागणें म्हणाजें तोळ म्हणून देवान केलें, देवाचो मोग दवरिचें म्हणून. हें मागणें तांणी मागजय आनी मोगाचें करार तांणी आटापी जे तांणी मडिनाय म्हणून देव तांकां दिता. मोगाच्यान देवाचो मोग तांची अस्मिताय आटापता. देवाचो मोग तांची अस्मिताय आटापता. देखून आमी देवाचो सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या शक्तीन देवाचो मोग करीचें. सगळ्या काळजान म्हळ्यार कालें, सगळ्यांक काळीज म्हळ्यार कालें, सगळीं बोगणां घालीचें तातूंत आमी बोगणां. आमचें सूख संतोश, आमची उर्बा, आमचो संतोश, आमची संतृप्ती, आमची भक्ती भाव, आमचें उपकारी मोड दिनवाशीन काळजान सगळीं बोगणां घाल म्हळ्यार थोडे फावटी आमचे बापा म्हणटा बोगणां कांय आसनात. सुकें मागणें, सुकें ड्राय प्रेयर, बोगणां घालून संतोश, उल्हास, समाधान, उपकारी मन दिनवाशी काळजान तें म्हणाचें. मागीर सगळ्या आत्म्यान म्हळ्यार कालें मोगाचें सगळ्या आत्म्यान म्हळ्यार प्रोफावंडनेस, प्रोफावंड म्हळ्यार अंतर्बळांत हांव तेजे जिबेच्या तुजेर तें उसळोवन जो काळजाच्या गुंडायेत हांव, म्हज्या आत्म्याच्या गुंडायेत अंतर्मळांत हांव प्रोफावंडनेस, अंतर्मळांत हांव हेजें सगळ्या मनान म्हळ्यार. मागीर सगळ्या आत्म्यान जालें, सगळ्या अंतर्मळांत गुंडायेत हांव, आत्मा म्हळ्यार गूण हांव हेजें. सगळ्या मनान म्हळ्यार कालें, सगळ्या मनान म्हळ्यार म्हजे बुदोनकाय, म्हजी इंटेलिजन्स, म्हजी बुदोनकाय आनी म्हजें अंडरस्टँडींग, समजोणी तें पुराय घालचें. मायंड म्हळ्यार समजोवचें. तें कितें म्हणटा तें समजोवन
बुदोवंत समजोनीन बुदोवन कायन समजोनीन म्हजें देव जसो मोग हांवें करचें. मागीर सगळें सक्तेन म्हळ्यार कालें सगळ्या सक्तेन म्हळ्यार भक्तेन भक्त आसाचे भक्तेक सकत आनी पर्सिवेन तिरासान सक्तेन म्हळ्यार तिरासान दोन काणयेचें पर्सिवियरन्स असो आमी जेजूचो मोग करचें. जेजूचो मोग काळीज कळीज मौन आत्मा आनी सकत आटापता ಒಟ್ಟು घालून मोग करचें. हें तिनी ಒಟ್ಟು घालून मोग करचें. खाली काळजान मात्र न्ही खाली आत्म्यान मात्र न्ही मोणान न्ही सगळें हें सगळें घालून जेजूचो मोग करचें. म्हजी बुदवणकाय घालून म्हजी तिरासायन घालून आनी म्हजें अंडरस्टँडींग घालून सगळें करून जेजूचो मोग आनी म्हजी बोगणां घालून हांवें जेजूचो मोग करचें. अंतरमळांत तावन हांवें मोग करचें. हें सगळें सांगता वचचें अंतरमळांत तावन. मागीर म्हजी भक्त घालून म्हजी तिरासायन घालून आनी मागीर म्हजी बुदवणकाय घालून सगळी सांगत घालून म्हज्या आत्म्यांत हाडून काळजाच्या गुंडाळ्यांत तावन हेजें आनी सगळ्या काळजान बोगणां घालून तें मागणें म्हणचें. तें म्हळ्यार जेजूचो मोग करचें आमी. जेजूचो सगळ्या काळजान तुजो मोग करता जेजू म्हूण. दुसरें कालें म्हळ्यार तुजो मोग केल्या बरी जेजू म्हणटा पेल्यासोय मोग कर म्हणटा. देवाचो आनी आमचो मोग पेल्याचो मोग करूंक करता. केदो आमी देवाचो मोग करता तो देवाचो मोग आमी केलो जाल्यार तो आमी पेल्याचोय मोग करता. पेल्याचो मोग करूंक तो मोग देवाचो मोग करता. देवाचो मोग आमकां आमच्या स्वामोगांतान म्हजो तूं थोडे फावटी स्व मोग करचो. म्हाका जाय जाल्यार म्हजो स्व मोग करचो आसा. सेल्फ ऑब्सेशनांतल्यान म्हाका सुटका दिता. देवाचो मोग करतना म्हज्या लेखावर त्या मोगांत म्हजो मोग करचें पळय लेखावर तो सेल्फ ऑब्सेशन म्हजेंत बरेंपण सगळो दीस म्हजेंत पळोवंक गेल्यार वय देखून म्हज्या मोगांत म्हाका सुटका दिता आनी हेरांचो मोग करूंक हेरांय म्हाका आसात म्हणून एकामेका आमचो बांद रियलायज करूंक एकामेकाचो मोग करूंक देवाचो मोग म्हाका बळ दिता. देवाचो मोग आमकां सगळ्यांक एक करता. देवाचो मोग आमकां एक करता एकवटान. जर तर खंयच्या घरा देवाचो मोग आसा हर एकल्याच्या काळजान मोग आसा ती सगळीं कुटां आमी एक करता तांकां एक आमकां एकामेका देवाच्या स्वास जाणवेचो ताच्या त्या देवाच्या सारक्याचो आनी सोबायेचो आनी सारक्याचो जावन आमकां रचला. देवाच्या सोबायेचो देवाच्या सारको जावन आमकां रचला. तुका कितें करूंक नजो म्हूण तूं आशेताय तें हेरांक करिनाका म्हणटा देवाचें उतर. जेजू म्हणटा जेजू आमकां गोल्डन रूल दिल्या तुका कितें करूंक नजो म्हूण तूं आशेताय गी तें हेरांक करूंक वचनाका. म्हळ्यार तुका कोणी हेरांनी तुज्यो खबरो उलोवं नजो म्हणून तुका आशेताय तूं म्हज्या विशयान कोणें हेरांनी उलोवं नजो तूं हेरांची खबरो उलयनाका. तुका न्हय जाल्ल्यान सांगूं नजो म्हूण तुका आशेताय म्हज्या विशयान कोणें न्हय जाल्ल्यान सांगूं नजो म्हाका कोणें अन्याय करूं नजो म्हाका कोणें फटोवं नजो म्हजो कोणें फायदो उठोवं नजो म्हूण तूं आशेताय तूं हेरांचो फायदो उठयनाका हेरांकी पडसाक सांगनाका. ही गोल्डन रूल जेजून आमकां दिल्ली. माथेवाच्या वंजेलांत 7 अध्याय 12 श्लोकांत जेजून आमकां हो देवाचें उतर आसा. तुमचो एकामेकाचो मोग पळोवन संवसार जाणान जातलो तुमी म्हजी शीस म्हणून जेजू म्हणटा. जुवांवच्या वंजेलांत 13 अध्याय 30 आनी 5 श्लोक सांगता कालेंगी म्हळ्यार तुमचो एकामेकाचो मोग पळोवन तुमचो एकामेकाचो तो मोग पळोवन सगळो संवसार जाणान जातलो तुमी म्हजे शीस म्हणून जाणां वचो. देखून जेजूचे शीस म्हूण लोप घालून कोड जावं बांदल्या क्षण आमी जेजूचे शीस म्हूण वळखनात बघा आमचो एकामेका मदें मोग पळोवन सगळो संवसार जाणान जातलो तुमी म्हजे शीस म्हणून सगळो संवसार जाणान जातलो म्हणटा जेजू. देखून अशें शेजाऱ्याचो मोग परिणाम जावन आसा देवाचो मोग देवाचो जर तर सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तेन सगळ्या मनान आनी सगळ्या आत्म्यान म्हज्या जेजूचो देवाचो हांवें मोग केलो जाल्यार तो म्हाका शेजाऱ्याच्या मोगा आवडटा शेजाऱ्याचो मोग हांव करतां. देखून जुवांव सांगता आपूण देवाचो मोग करता म्हणून सांगून शेजाऱ्याचो द्वेश करता जाल्यार तो एक व्हडलो पडकिरो म्हणटा जुवांच्या पत्रांत. देखून वो ट्रायंगुलर म्हळ्यार त्रिकोण ट्रायंगुलर लव इज नॉट इजी म्हळ्यार देवाचो मोग पेल्याचो मोग आनी म्हजो मोग करचो तुजो केल्यार पेल्या मोग करचो हें ट्रायंगुलर त्रिकोण 3 मुल्या ताका 3 मुल्यान जावन एकामेका मोगाचो बांद बांदूंक तितलें सुलाभ न्ही तें इट इज नॉट इजी ट्रायंगुलर लव इज नॉट इजी. हातूं राजीव आटापून आसा हातूं बोगसानी आटापून आसा हातूं न्याय नीती आटापून आसा हातूं एकवट आमचे मदें एकवट जायचे आनी आमच्या काळजान दया बिरमत काकुळटा आटापून आसा जे त्या दाळ करूंक देखून हें कश्ट
इतल्यो संगती नासल्यार ओलो मोग येना. क्रिस्ती मोग एक तो डिवायड करूंक जायना. एक म्हण सांगलें देवाचो मोग, पेल्याचो मोग, म्हजो मोग वो एक मोग. तो म्हणटा हांव देव सत्त करतां, पेल्या सत्त करतां, ना मुजत्त करतां म्हळ्यार तो जायना. क्रिस्ती मोग, क्रिस्तांवाचो मोग वो डिवायड करूंक जायना. तो तिनूय मोग एकच. देवाचो मोग आमकां देवाचो मोग सगळ्या सक्तान काळजान, मोनान आनी आत्म्यान आनी सत्येन देवाचो मोग केल्ल्या वेळार तो मोग आमकां तांक दिता, एबिलिटी दिता. आमचो मोग करूंक पेल्याचो मोग करूंक तो आमकां एबिलिटी दिता. पेल्याचो मोग म्हळ्यार तुवें सो एक संको बांदचें, तुवें एक ब्रिड्ज जावचें. पेल्याचो मोग म्हळ्यार कितें मस्तन विचारतात म्हाका. तुवें ब्रिड्ज जावचें. ब्रिड्ज म्हळ्यार काय एक संको न्हंयच्या ती पलतडी आनी आलतडी कुडसूंचो एक संको. संको नासल्यार आमकां इशीन तेजेर वचोंक जायना. एक संको जायचे, एक ब्रिड्ज जायचे, एक ब्रिड्ज जायचे. देखून पेल्याचो मोग म्हळ्यार तुवें एक ब्रिड्ज जावचें. तांकां पेल्याक आनी देवाक सांगात हाडूंक तूं एक ब्रिड्ज. पेल्याक देवा लागीं हाडूंक तुवें ब्रिड्ज जायचें. तो पेल्याचो मोग. पेल्याक तुवें जेजू लागीं हाडिचें. तुज्या भुरग्यां बाळांक जेजू लागीं हाडिचें. तुज्या शेजाराक सोम्या लागीं हाडिचें. देवा लागीं हाडिचें. तो शेजाराचो मोग. मोगाच्या न्हू तातूंत तिसरो कणसो जावन आसा ट्रायंगुलर लवांत थर्ड एपेक्स जावन आसा लविंग युअर सेल्फ. लव युअर सेल्फ. जेजू म्हणटा तुजो केल्या बरी पेल्याचो मोग, तुजो मोग केल्या बरी पेल्याचो मोग कर, तुजोय मोग कर म्हणटा. वो मंदामेंत आमचो मोग आटापता. आमचो मोग मोगाचो मंदामेंत म्हजो मोग तुजो केल्या बरी पेल्याचो मोग कर म्हणटा जेजू. देखून आमी म्हणटा इंग्लिशांत चॅरिटी बिगिन्स एट होम. चॅरिटी बिगिन्स एट होम म्हणटा. तशेंच मोग लव बिगिन्स एट होम. मोग बिगिन्स एट होम. तुजो तूं मोग करिनाय तर तूं तुज्या शेजाऱ्याचो मोग बिलकूल करिनाय. तुजो मोग केल्यार मात्र तूं शेजाऱ्याचोय मोग करताय. देव म्हजो मोग करता आनी हांवूय देवाचो मोग करतां. म्हजो मोग म्हळ्यार कालेंगी म्हजो मोग म्हळ्यार हांवें म्हाका एप्रिशिएट करचें. केदाळे थोडीं हांव प्रे जेन्ना म्हणटात भुरगीं. त्यो म्हणटात आनी तीं भुरगीं हांव प्रे जेन्ना म्हणलीं थोडीं भुरगीं हांगा हाडटात भुरग्यांक तरणाट्यांक हाडटात. आज एकलो तरणाटो तो मिसाक वचनांकय, मागण्या बसनांकय आनी मागणें सुरू करतना फ्रेंड्स आउट येता खंय आनीक 12 आनी येता खंय, थोडे 3 वरां येता खंय. ताका भायर शिकयलो खंय, भायर काम खालीं सोडून जावन तो फाटीं आयला खंय आनी मागण्या वचना आनी अशें करता कित्याक गे म्हणून. मागीर कित्याक गे पळयतना तो पयल्यान आमी सोदून काडलें कित्याक गे म्हणून. तो म्हणटा हांव प्रे जेन्ना म्हाका कोणी मान दिनात. म्हाकाय बऱ्यो आयडिया आहात, कोणी म्हज्यो आयडियो काणयनात. हांव इम्पॉर्टंट फॅमिलींत तांच्या परस हांव इम्पॉर्टंट. हांव मुख्य तातूंत. हांव हाई आसां. हांव हायर लेवलांत आसां. तीं म्हाका मान दिनात. म्हजे कडेन तांच्याक बेटर आयडिया आसात, म्हज्यो आयडिया काणयनात. तशें म्हूण सांगता. म्हाकाय कॅपॅसिटी आसा ती मान दिनात. देखून हांव प्रे जेन्ना हांवें काल्याक आसचें तशें म्हूण. ना तुवें तुका एप्रिशिएट करचें. तुज्या आवय बापायंक तुवें एप्रिशिएट करचें. मागीर ताका आतां पुरो 2 दिसांचें कावन्सिलींग जाल्ल्या उपरांत आवय म्हणटा म्हजो पूत तो आदलो पूत न्ही तो नवो जाला म्हूण. देखून सोदून काडचें आमी ताच्या मतीन कितें आहा गे. ताच्या मतीन म्हाका कळ्ळें म्हज्यो आयडिया तांच्या आयडियाच्या मम्मीच्या डॅडीच्या म्हजी आयडिया बेटर म्हणून. म्हजी आयडिया बेटर. आनी हांव इतलो इम्पॉर्टंट फॅमिलींत ती म्हाका अंकलोच पूत पळय तो संत घर करून व्हडलो जाला आनी तो पळय तो संत घर काजर जालो भुरगीं जालीं. तूं जें प्रायचित्त तें तूं आणकी 30 सालीं काजर जावना म्हणून तांकां म्हाका सकयल घालता. हांव इम्पॉर्टंट म्हण तिका गुर्तू ना. देखून हांव प्रे जेन्ना ना तुका एप्रिशिएट करचें. हांवें ताका मस्त एप्रिशिएट केलें. ताचें बरेंपण कितें आहा पळय तें मावुल्ल्यान कितें आहा पळय एप्रिशिएट केलें. पूण ताणें सगळो दीस मोबायलार कंप्युटर बसून लेजिनेस हांव एक्सेप्ट करना म्हणलें ताका. थोड्यो संगती एप्रिशिएट कर. मोगान सांगलें आनी मोगान ताका उजवाडयलें. ताका ताच्यो संगती ताचेर आसल्यो एप्रिशिएट करतना ताच्यो बऱ्यो आयडिया आहात वय एप्रिशिएट केलें. ताका सपोर्ट करया म्हूण सांगलें. आमी सपोर्ट करता तुमी सपोर्ट करा मुखार वचून दी म्हणून. देखून तुज्या बऱ्यापणान तुजो मोग म्हळ्यार काय तूं संत मोग म्हजो मोग म्हळ्यार हांवें म्हजो मोग करचें म्हळ्यार हांवें म्हाका एप्रिशिएट करचें. मागीर म्हज्या बऱ्यापणाची जतन घाणेचें. हांवें म्हजें बरेंपण पळयचें, म्हजी भलायकी हांवें सांबाळचें. हांवें पिड्येन पडल्यार हेरांचो मोग कसो करचो, हेरांची जतन कशी करची. देखून पिड्येन पडनासल्या बरी त्या पिड्येन हाडची वस्तू खाण नजो. म्हाका डायबिटीज आसा जाल्यार हांवें गोडशें खावं नजो. हांव गोडशें मस्त खावन डायबिटीज चड केल्यार देखून म्हजी जतन घाणेचें हांवें. देखून म्हज्या बऱ्यापणाची हांवें जतन घाणेचें. म्हजें वेलबिंग म्हज्या बऱ्यापणाची जतन घाणेचें. मागीर म्हज्या हॅपिनेसाची हांवें जतन घाणेचें.
हाका म्हणटात म्हजो मोग करचोय म्हणून, म्हजो सेल्फ लव. तुज्या गरजांची म्हाकाय थोड्यो गरजो आसात. देखून म्हज्या गरजो कितें आहात पळय, ती ताची हांवें जतन करचें, ताचें कॅर करचें. देवान दिल्लीं तालंतां, म्हाका देवान थोडीं तालंतां दिल्यात, देवान थोडेशे गूण दिल्यात. ते हांवें वापरून म्हजें व्यक्तित्व डेव्हलप विकास करचें, व्यक्तित्व विकास करचें, म्हाका अभिवृद्धी करचें, डेव्हलप करचें, अभिवृद्धीचें, जेणी फळादीक जायचें, झाडां फळादीक जायचें. म्हजीं देणी, म्हजीं तालंतां देवान कितें दिल्यात की ती हांवें वापरचें आनी बरेंपण हाडचें हांवें. जेजू सांगता, म्हजे थंय एकवटो रावल्यार तुमची जिणी फळादीक जाता म्हूण. तुमी म्हजे लागीं एकवटो रावा, तुमची जिणी फळादीक जाता म्हणटा जेजू. जेजू सांगता, म्हजे थंय एकवटान रावशे जाल्यार तुमची जिणी फळादीक जाता म्हणटा स्वामी जेजू. देखून आमकां रचला देवाच्या खातीर, देवा पासत आनी आमी ताच्या सांगाता ताच्या सांगाता एकठाऱ्या खातीर म्हाका देवान रचलां. कांयच नासलें म्हाका देवान अस्तित्वाक हाडलां, म्हाका देवान रचलां ताच्या लागीं एकवट आसा करचे खातीर, ताच्या लागीं एकठाऱ्या खातीर कम्युनियन वीथ माय क्रिएटर. देखून आमकां मोग, आमचो मोग, आमच्या मोगा पासत आनी देवाच्या मोगा पासत हांवें म्हजो मोग करीचें, पेल्या मोग करचें, देवाचो मोग करचें म्हणल्यार इराद्यान वो तसो शेवट म्हाका रचयल्याचो. हें ताचें प्लॅन, तें हांवें प्लॅन जारी करचें. देवाचो मोग करचें, हेरांचो मोग करचें, म्हजो मोग करचें. देखून देवाचो मोग, आमचो मोग करूंक आमकां वाट एकत. देवाचो मोग केल्या तक्षण आमी आमचो मोग करता आनी हेरांचो मोग करता. जेजू देवाचो मोग, पेल्याचो मोग ताच्या जिणयेंत इनकॉर्पोरेट करता, ताच्या जिणयेंत तो घालून काडयता. देवाचो मोगूय ताच्या काळजान घालता, पेल्याचो मोगूय ताच्या काळजान घालता आनी वत्तू मोग ताच्या शिसांक शिकयता. तुमी देवाचो मोग सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सत्तेन आनी सगळ्या आत्म्यान तुमचो देवाचो तुमी मोग करचें आनी तुमचो मोग केल्या पेल्याचो मोग करचें म्हणून हांवें केला तो तुमी तशें तुमी करा म्हणटा. जें कितें हांवें केलां तुमी तें शिकतात. ते देवाच्या सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सत्यान देवाचो मोग करतात, पेल्याचो मोग करतात आनी त्या मोगा पासत ते माटयेर मरतात ते. आयच्या वांजेलांत फकत देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करा म्हूण मात्र सांगोना. देवाचो मोग करा वा पेल्याचो मोग करता म्हूण मात्र, फकत तें मात्र सांगोना. मागीर काय करा तो कसो करीचें गे म्हणून जेजूचें देवा आयचो वांजेल सांगता. ती सभाय आयच्या वांजेलाची. देवाचो मोग कसो करीचें हांवें, देवाचो मोग कसो केल्यार जाता गे म्हूण आयचो वांजेल आज आमकां सांगता. तो कसो मोग करचें खंय, सगळ्या काळजान देवाचो मोग करचें खंय, सगळ्या मोगान मनान देवाचो आनी पेल्याचो म्हजो मोग करचें खंय, सगळ्या आत्म्यान सगळ्या बळान म्हजो मोग आनी पेल्याचो मोग करचें, म्हज्या देवाचो मोग करचें खंय. कसो करीचें गे म्हूण सांगला. तें आयच्या वांजेलाचें विशेश मोग करा म्हूण सांगता पूण कसो करीचें गे म्हूण. आनी आमचो मोग केल्ल्या बरी पेल्याचो मोग करा म्हूण सांगता. देखून हांव काम करतना देवाचो उडास काडटा ओंगी. अवकाश मेळटना हांव देवाक अर्गां दिता ओंगी. न्हिदो घेवच्या पयलें 8 मिनटां मोगाच्या न्हू. जर तर तुमी 8 मिनट तुमी देवाक तुमी त्या दिल्ल्याक बरो दीस दिल्यार सकाळीं उठ्ठना 8 मिनटां देवाक अर्गां दिया. बेश्टें थोडे फावटी कॅरिझमॅटीक मागीर थँक्यू अर्गां थँक्यू म्हणटा. काय जाल्यार थँक्यू म्हूण तांकां वता गे. देखून एक देवा तुवें म्हाका तालंतां दिल्ल्या खातीर अर्गां. आयचो दीस उजवाड म्हाका म्हजे दोळे उजवाडा उक्ते करन, सूर्य म्हजेर उदेंवच्या बरी केल्ल्या खातीर अर्गां तुका. आयचो दीस दिल्ल्या खातीर अर्गां. तुका होगलाप दिवन म्हाका फाव केल्या अर्गां. म्हाका तालंतां दिवन ती वापरूंक म्हाका थांक दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां. म्हाका बरें इश्ट दिवंक, तुजी उतरां जाणा जावची सकत म्हज्या मतीक दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां आनी होगलाप. तशें हांव 8 मिनटां म्हणटा म्हजो मनोभाव सेट जाता. म्हजे एटिट्यूड सेट जाता. सगळो दीस म्हाका कंप्लेन करूंक, देवा दुरसोवंक, हेरांक दुरसोवंक म्हजे थंय येवंकूच येना, चिन्नां येनात. चिन्नां देवाक अर्गां होगलापाचें. तो दीस म्हजो संतोश, सुखा समाधानाचो जाता. 8 मिनटां उठल्या तक्षण जाग जाल्ल्या क्षण आलाना थंय 8 मिनटां देवा अर्गां होगलाप दिता. देखून थोडे फावटी देखून म्हाका थोडे वॉशरुमा येता तक्षण येवन न्हिदता परतून तशेंच आनी 8 मिनटां देवा अर्गां होगलाप दिता. अर्गां होगलाप. देखून इल्लो वेळ मेळटा, अवकाश मेळटना देवाचे उतार वाचून ध्यान करताय गी. अवकाश मेळटना ताचो ताळो तूं आयकताय गी. अवकाश मेळटना शेजाऱ्याचो मोग करताय गे. शेजारचो मोग तुवें ब्रिड्ज जायचे, ताका तुवें देवा लागीं हाडचें, तुवें हाडिचें. दोगांक देवाक आनी ताका तुवें सांगात हाडिचें तुज्या शेजाऱ्याक. तुज्या शेजाऱ्याच्या गरजांक अवकाश मेळटना तुका गरजेवंत पावोवंक जाता गे.
तांच्यो दुखी, तांची हर्ट फिलींग, तांचीं सपनां जाणां जावन तांकां इल्लीशी बुजोवन तांकां बुजोवन इल्लेशें कन्सोलेशन तांकां इल्लीशी बुजोवन दिवंक जाता गी. एक खावण सांगता मोगाचें म्हाका भारी मोगाचें खावण तें म्हाका पाद्राक जावन थोड्याच वर्सांनी खंय एक बुकान मेळ्ळें. तें आजुनूय म्हज्या काळजांत जिवें आसा. हांव जानवाय सोदून गेलों, पर्वतांक गेलों. हांव जानवाय सोदून पर्वताच्या वयर चडलों, थंय म्हाका जानवाय मेळ्ळी ना. हांव शांती सोदून सागोरा गेलों, शांती सोदून व्हडल्या दर्या सागोरा चर्चीन गेलों, म्हाका थंय शांती मेळोंक ना. हांव देवाक सोदून मंदिराक गेलों, मंदिरांत म्हाका देव मेळोंक ना, थंय म्हाका देव मेळोंक ना. हांव शेजाऱ्याची सेवा करूंक, गरजेवंतांक पावोवंक बाग घालों, म्हाका त्या तिनीय मेळ्ळे. म्हाका जानवाय मेळ्ळी, शांती मेळ्ळी आनी म्हाका देव मेळ्ळो. म्हाका तिनीय त्या सेवेंत मेळ्ळे म्हणून. मदर तेरेसा सांगता, म्हाका देवाचें रूप म्हाका कोडकारांच्या सेवेंत, माडगार पडल्या भुरग्यांच्या सेवेंत म्हाका जेजूचो मोगूत मेळ्ळो. जेजूक तापडल्या बरी जालें म्हूण. आशिचो फ्रांसीस वाटेर पडल्या कोडकाराक ताचो शेलोकान ताका पांगरयतून मुखार येता आनी ताका जेजूक आपडल्या बरी जालें आनी ताका जेजूक तापडल्या बरी, जेजूक तूं ताका आपडल्या बरी जालें. वैगी जेजू म्हणून गोवन पळयतना तें कोण ना, कोडकारी ना, कोण ना. तें ताचें जिवन परिवर्तन जावंक कारण. देखून शेजाराचो मोग, शेजाऱ्याच्या सेवेंत आमी तिनीय सोदून काडया. आमकां जाय तसली जानवाय, आमकां जाय तसली शांती, आमकां देवाचो मोग, शेजाऱ्याच्या सेवेंत आमी तें पळया. आमेन.